शिकलेल्या मनशाक कळना पूण ती तांकां भंय आसा आनी तांकां म्हणून आज सांगा आमी पिड्डोळ मतदारसंघान दिता म्हाका गर्व दिसता. आनंद बाब बाकी हे सगळे टीम हांव सगळ्यांची नांवां घेना सगळ्यांनी म्हणजे रोहिदास आसतलो मागीर आमचो शिरकर आसतलो आमचो प्रकाश सर आसतलो हे सगळ्या जाणांनी ज्या तरेन काम केलें पासनी म्हणजे तुमकांय प्रश्न पडटलो की पावस पडटा आनी घर आमी स्टार्ट करता म्हणजे इलेक्शना मध्ये पयलीं आमी घेवपाक शकले कितें जालें ना आमकां अवघ्या सारकें म्हणजे 25 तारखेर नंतर 20 तारखेर 20 मेच्या उपरांत आमी काम हातांत घेतलें आसा बरोबर न्ही. म्हणजे ती काम करता आसतना की दोन गजाली खातीर हांव करता की आमचे काणकोणचे जे गवंडी काम करणारे जे लोक जे आसले ते सादे गवंडी न्ही म्हणजे तुमी तेजें काम पळयलें आसतलें. म्हणजे एखादें घर उबें करपा आसत जर जायत न्ही आमी 4 स्टेजान म्हणजे 4 दिसां मध्ये पूर्ण घर उबी करता 4 दिसां फक्त करून बाकी फिनिशींग करपाक वेळ लागतलोच. आनी अवघे आमच्या तो लक्ष्मण आसतलो बाकी ताजे बरोबर टीम आसतली बाकी हे सगळे जे गवंडी आसा न्ही ताणें की आमकां की सरान दिल्लो आदेश जो आसा न्ही की मागे सांग की आमचे जे 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 सादी रोकडा गवंडी बी मेळटा आसता न्ही की तांच्या पेक्षा ते जर एक दीस काम करता आसत जायत न्ही तांचें काम 2 दिसांनी 1 दिसाक ते 2 दिसांनी काम करता म्हणजे काम एक स्टेजाक पूर्ण 1 दिसाक ग्राउंड प्लीन जे आसा न्ही ते सकयली शिवाय ते घर वचना म्हणजे ते 6 जावं दी 7 जावं दी ते ठरलें काम जे आसा ते पूर्ण करतले. मग ही त्या गवंडी जे आमचे जे श्रमदान वर्गी आसा तांची कॅपेसिटी आसा आनी त्यामुळेच म्हाका दिसता सगळें गजाली आमकां शक्य जालें आसा. त्यामुळे त्याच बरोबर आमची जी टीम आसा प्रियो जी आसा ताणें केवळ तें हांव रमेश सर येता आनी काम करता सांगता अशें धरनासतना पूर्णपणे 100% निश्ठेन भावनेन काम केलें आसा. आदी गोविंद सर आसात गोविंद सर आमकां कांय अडचणी पावूंक शकलो ना त्यामुळे ते सुद्दां जे आसा आमचे कार्यकर्त्यांचे ते काम करून ते स्वताक थारावून घेतले आसा की अशा तरेची काम जर आमकां आसूं करताय आनी हो भाव जर आमी संबंद गोवाभर काणकोण पासून जर आमी पेडणे पर्यंत आसा न्ही आमी थारायलें जर जायत न्ही 5000 वॉलंटियर्स करपाक जाय न्ही फुडल्या 10 वर्सांत आसा न्ही की गोंयचो शेवटचो मनीस आसा न्ही ताचो विकास करपाक इल्लोय वेळ आमकां लागचो की आमी सरकार हें दितलें तें दितलें रडत रावपाचें न्ही. आमी म्हज्या गांवा खातीर हांव शिकला हांव म्हज्या गांवा खातीर कितें करतलो म्हज्या दितला आमी फक्त मागला कितले आमी 1 रुपया मागला 1 रुपया मागला आनी एक आमचो श्रमदान वॉरियरचो कन्सेप्ट कितें आसा जो मनीस आमकां वर्साक 5 दीस मिनिमम 5 दीस दिवं शकता तो आमचो श्रमदान वॉरियर. लक्षात आयलें जो वर्साक 5 दीस दिवंक शकता तो श्रमदान वॉरियर फिजिकल काम करपाक शकता. जेचे कडेन जर फिजिकल काम करपाची ताकद ना ताजे कडेन जर पयशे दिवपाची ताकद आसा तो 5 म्हयन्याचे म्हणजे कितले 1 म्हयन्याचे आमी धरला किंवा एखाद्या लेबराचे 500 रुपया जो मनीस जर तो 2500 दिवपाक शकता किंवा 1000 दिवन 3 दीस तो आपूण स्वता काम करूं शकता की तो आमचो वॉरियर. आनी वॉरियर म्हळ्यार कितें गोविंद सरान सांगलें कशें आसता की आमकां एखादो ती दिसभर एखादें जर रिकामी पाटली सुद्दां व्हरून देणारो मनीस आसत जर जायत न्ही रिकामी पाटली ताच्यांनी दिसभर ती उबी रावपाक शकता आनी रिकामेच पाटले व्हरून दिवपाची जर कॅपेसिटी आसत जर जायत न्ही तो आमचो वॉरियर. लक्षात आयलें म्हणजे ती आमची ह्या श्रमदान वॉरियराची व्याख्या आसा आनी ती व्याख्येनुसार आमी 1 दीस म्हणजे तुमी काम करात म्हणजे 5 दीस तो मिनिमम आसा तो वॉरियर आनी बाकी जनरल पब्लिकी आमी सांगला तुमी आमकां आमच्या ज्या जाग्याचें काम चलता थी जर जोडूं शकता तातूंत 1 रुपया दियात 1 दीस काम म्हणजे श्रमदान समजून घेवपा खातीर श्रमदान म्हळ्यार कितें तूं फुडें केन्ना तूं तो वॉरियर जावपा आसा जावपाक जायना ह्या कॉन्सेप्टान करता. हांगा लिखा कसल्याच प्रकारचें राजकारण ना केवळ आमी पिड्डोळ मतदारसंघांतली फोंडेच्या बाकीच्याय मतदारसंघ घेतले आमी आजूबाजूच्याय मतदारसंघ घेतले आमी सुरवातेक आत्तांची पळय आसा न्ही श्रमदान कन्सेप्ट कितें हो संबंद गोवाभर ज्या लोकांक आमकां पेडणे पासून आमकां
समजुवपाचो गरज आसा आनी ते वेगळे कितें गांवचे 50-100 वर्सां पयलीं गांवचे गांवपण मनीसपण गांवच्याच लोकांनी जे आसा न्ही एकामेकाक जगोवपाची आमची पद्दत ती परत एकदां रिएस्टाब्लीश करुया हें सांगपा खातीर आमी येतले आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज जी आमी 5 घरांची चावी दिल्ली आसा तातूंत शशिकला ताई जी आसा भोंवची की तिजो 3 म्हयन्या पयलींच तिजो घोव पिड्डेर गेलो आनी ती ज्या घरांत रावताली आसा न्ही तें अत्यंत हालाकीचें घर आसा की आमी आनी सुनील बाबान पळयलें आनी म्हाका दिसता तातूंत मदें सगळ्यांत म्हाका दिसता कौतूक करून दिसता तें सुनील बाबान ताजें पूर्ण ह्या घराची जबाबदारी आमी घेता आमी करुया ही जबाबदारी ताणें घेतली आनी तें घर केलें आनी आजूय तो म्हाका सांगत आसा सर आमकां आनी काम करुया मग अशें जर आनी काम करुया आनी घर बांदुया अशें सांगलें सुनील बाबा सारकें जर हांगा जर आमकां एक 50 सुद्दां कार्यक्रम मेळत जायत न्ही आनी 50 घर बांदूं मरे आमी कठीण आसा आमकां ना आमकां कठीण कांय ना म्हणून हांव हो जो मेसेज जो आसा तुमी म्हणजे प्रियोळ मतदारसंघाच्या तुमी फुडल्या काळांत जे आसा न्ही आमकां 100% जे लोकां पर्यंत पावपाक जाय पावया न्ही गांवचे गांवपण गांवचे मनीसपण गांवच्या मनशाक जगोवपाचें आनी गांवच्या मनशाची जी स्थिती आसा जर गांवच्या लोकांतले सादारण 70% सदन लोक आसत जायत न्ही आमी इतलेंच सांगया उरिल्ले 10% लोक आसत जर जायत न्ही जाल्यार त्या लोकांक त्या आमी आमच्याच बापून ते परके त्या गांवांत रावपी ते लोक परके इतले वर्सां 100 वर्सां आसूं आमच्याच गांवांनी ते म्हजे कडेन जर 5 रुपया दिवपाचे तर आसा आमी दिवया ताका मदत करी आमी सगळे जण आमी मदत करपाक शकले आसा न्ही जाल्यार थेंबे तळी साचे केले ते हेदे वळी तळी भरपाक वाडली की आमी जर गांवांत 70% लोक सदन आसत जर जायत न्ही 10% 20% लोकांक सदन करपाक असो वेळ ना हांव इतलेंच म्हणलें मागता ह्या श्रमधाम कन्सेप्टांतल्यान आनी केवळ प्रियोळ मतदारसंघा पुरतोय विशय ना आमचो काणकोण मतदारसंघाय पुरतो विशय ना आमचो विषय आसा सबंद गोवा हो विशय आसा आनी जर तुमी सारके जर अशें सक्षमपणे आमी ह्या विचारा फाटल्यान वचपाचें म्हाका जर जशें काणकोणाक आमी 1000 कार्यकर्त्यां बरोबर अशें आमी संकल्प सोडलाच जर प्रियोळ मतदारसंघाक जर तुमी 500 कार्यकर्ते दिता आसत जर जायत न्ही फुडल्या 2 वर्सांक आसा न्ही आमी किमान 100 घरां बांदुया हां तुमची जाहीर आसत जाल्यार हांव घोशणी करता अशें ना हांव घोशणी करिना घोशणी तुमी कर तेंको आमची